बाणावले मतदारसंघात वाढपी कोयराच्या समस्ये खातीर थळाव्या नागरिकांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली। बेकायदेशीर कोयर ओडोवपाच्या वाढपी घडणुकांचेर बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी बाणावलेच्या थळाव्यांनी केली। हे विशीं तांच्यांनी दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांची भेट घेवन तांकां निवेदन दिलें। वेस्टर्न बायपास आनी महामार्गावेल्या उड्डाण पुला सकयल तयार जाल्ल्या कोयराच्या हॉटस्पॉटाची दखल घेवपाची मागणी केली। प्रश्न सुटावे करपाचे जिल्लोधिकाऱ्यान आश्वासन दिलें। इश्यू आमचा गार्बेजाचो बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें एक इनिशिएटीव घेतला आमचा गार्बेजाचो। वयत थिंगा जायत कडेन लोक कोण ते आमकां खबर ना, तांकां आयडेंटिफाय करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट। पूण ते वेट गार्बेज डंप कोताय जायत कडेन, स्पेशली आमगे तो न्यू वेस्टर्न बायपास जाला तो इनर रोडाचेर थिंग भरपूर गार्बेज डंप जालो आहा। हांव तेच लागून तो एक स्पॉट तेश करून एक जायते ब्लॅक स्पॉट आहाय अराउंड बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो आय हॅव कम अलॉंग विथ रेस्पेक्टेड सरपंच ऑफ बेनावलीम विलेज पंचायत झेवियर कोलवा पंच। तेच भाशेन दुसरे सगळे सरपंच पंचायताक उलयलो, सगळे येवपा जालें ना। लास्ट मिनीट ते मिटींग फिक्स केली। गार्बेज इश्यू कितकोन टॅकल करपाचो, कित्याक गार्बेज इज वन ऑफ द मेन इश्यूज आयज लोकांक प्रॉब्लम जाता ते, आनी तो कितकोन टॅकल करपाचो, कितें उपाय ताजो। ब्लॅक स्पॉट खूंय आहाय बाणाले विलेजांत आनी बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसऱ्या गांवांत। तेच लागून हांव येयल्लो आमगे कलेक्टर मॅडमा मेळपा आनी ताका आमी अवेर केलाय आमगे पोल्युशन डिस्टर्बन्स जो जाता तो आमकां। कितें सांगला कलेक्टर? ना मॅडमान सांगला दॅट शी वील टेक लूक इनटू दीस व्हेरी स्ट्रिक्टली, व्हेरी सिरियसली। आमी डेप्युटी कलेक्टरान मेळटले आमकां आनी एक पॅनल जो आहा दे वील टेक दीस फर्दर इन्स्पेक्शन जातले। आमी सरपंचान उलयता भाशेन सरपंचान तुमकां सांगतलो की वीकली पंचायत काडटा, पूण हिंकी जाता गार्बेज एवरी इवनिंग नाल्यार एवरी मॉर्निंग डंप जाता। वीकली काडपाक गेल्यार तो भरपूर जाता। तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पंचायताको ना, तो जात काय आमको ना। सो पंचायताचे इतू हेवी बर्डन घालू जायना। गव्हर्मेंटान पंचायता हेल्प करप, पूण ही गव्हर्मेंट पंचायताचे बर्डन जाता। आतां मॅडमीक उलयले ते भाशेन तेन्ना म्हळ्यार आपण मनशां धाडोवं आमकां कितें सांगलें का वेट गार्बेज आमकां व्हरपाक त्रास जाता। आमकां वेट कलेक्ट करून आमी वेट व्हडलो, सो आमी वेटा लागून आमी कलेक्ट करून दिताय, तुमी गाडी धाडाय व्हरपाक आनी तुमी व्हरून हें करूं दी। सो ते आमी हेल्प करता म्हणटा डंप करपाक, तें आमी हेल्प करता म्हणटा ती क्लियर करून ती दितली। आमी एकठांय करून आमी दितले न्ही एवरी वीक, एवरी ट्वायस अ वीक ऑर थ्रायस अ वीक, डिपेंड ऑन मिटींग कितको डिसायड करता ते भाशेन आमी करतले।